Hi friends, welcome to my channel. आज आम्ही रेसिपी करतली चिरे मेरे. So let's start. ना. सो पयलीं नुस्तें घेवपाचें. कसलें नुस्तें तुमकां जाय तें घेवपा जाता. हांवें मोको बोडका आसलो ती घेयली. सो आनी ती बरें धुवपाचें तेका सगळें क्लीन करपाचें. आनी मागीर तेका इल्लें सॉल्ट घालपाचें अकॉर्डिंग टू युअर टेस्ट कितको जाय तें तुमकां. सो तें बरें मीठ लायन तेका एक 5 to 10 minutes अशें दवरपाचें. बरें मिक्स करपाक. मागीर आमी पेस्ट करतली. ग्रीन पेस्ट जाय आमकां चिरमिऱ्याची. सो 2 कप कोरिएंडर घायले, वॉश केले, बारीक कट केला आनी ग्रायंडरान घायला. मागीर तितून आमी जिंजर एड करतली 1/2 इंच अशें बारीक पीसीस करून घालपाचे. मागीर आमी गार्लीक यूज करतली. लसूण ती 4 पीसीस घायले पुरो बारीक चॉप करून घालपाचे. मागीर आमी 3 ग्रीन चिलीज घालपाचे. तुमकां आनी जाय जाल्यार आनी तिखसाण जाल्यार घालूंक जाता. मागीर सिनमन घायला 1/2 इंच ती मातशे कुडके करून घालपाचे. मागीर 4 हांवें क्लोव्स घेयले. मागीर हांवें 1 टीस्पून जीर घेयला, क्युमीन घेयला आनी 4 पेपरकॉर्न्स घेयले. मिरयां घायले आनी टर्मरीक घायला 1/2 टीस्पून. सो अमावंट दाखय तितली आमसाण घालपाची आनी 2 मॅगी घायले. तुका जाय जाल्यार सॉल्ट घालूं जाता. मागीर हांवें 1/2 कपशें उदक घायलां आनी ग्रायंड केला. आतां आमगे पेस्ट रेडी आहा. सो आतां पॅन घेयला, गॅसीचेर दवरला. चॅक करपाचें गरम जालें जाल्यार. मातशें गरम जाय न्ही अंडी गरम जाली म्हणटरी आमी 1 टेबलस्पून अशें ऑयल घातली. सो तें बरें तापती. तापले म्हणटरी आमी एक मिडियम आनियन बारीक चॉप करून घालपाचो. तो बरो ट्रान्सलुडंट जावं पासून बरो भाजपाचो. इल्लेशें आमी मीठ एड करतली. सो आनियन बेगीन फास्ट कूक जावपाक. सो मातशें स्टर करपाचें. तें जालें म्हणटरी एक चिली घालपाची आनी मिक्स करपाचें. हांवें तूं एकूच चिली एड केल्या कित्याक हांवें ग्रायंड करतना 3 चिली घायलेल्यो. तुमकां नाका जाल्यार हितून स्कीप करूंक जाता. मागीर हांवें 1/2 टमॅटो घायला कित्याक इल्लीशी आमसाण आहा न्हू तेका लागून 1/2 टमॅटो घायला. मागीर मिक्स करपाचें. सो ते टमॅटोज मातशे बरे मॅसी लायक बरे रेडी जालें म्हणटरी मागीर आमी तो पेस्ट केलो तो ड्राय मसालो तो घालपाक. उदक घायनाका. ड्राय मसाला बेश्टो कूक कर. तेजें तेल सुटपा जाय तितलें तें बरो हें करपाचो भाजपाचो. मागीर आमी तें जार हाडलो तितून हांवें 2 कप उदक घेयला आनी तितून घालून दवरला. मागीर मिरयां आतां आमगे रेडी आहा. तेल बी बरें सुटलां, ड्राय जाला बरो. मागीर आमी तितून तें उदक एड केलां. सो हितून बरें मिक्स करपाचें. हितून आतां तुमचें आनी सॉल्ट कितें जाय जाल्यार एड करपा जाता. म्हाका ती ओके आहलोली सो हांवें घालना. तुमकां जाय जाल्यार तुमी टेस्ट करून तुमगे अकॉर्डिंग तुमी घालचें. आतां तें बरें खतखतो येवपा लागून लीड धांपून दवरपाचें. आतले बरो खतखतो येयलो आतां तितून आमी तें मीठ लायलें तें नुस्त्या घालपाचें. सो हें आतां आमी धांपपाचें आनी नुस्तें बरें अशें कूक जावं पासून तें दवरपाचें. सो आमगे चिरे मेरे रेडी आहा. सो सजमता तुमकां मुगे आयज रेसिपी बहुत दिसली आसतली. तुमी घरा कडेन ट्राय कराय आनी म्हाका कमेंट बॉक्सान सांगाय.
सो प्लीज लायक फॉलो एंड सब्सक्राइब आनी मुगे विडियोज आसा तितूलो शेअर कराय. थँक्यू वेरी मच.